सीएम आज नवीन प्रदेशाध्यक्ष मेळटा बीजेपीक, सो फुडली वाटचाल कशा तरेन पळयता तुमी? भारतीय जनता पार्टी ही लोकशाही जपपी पार्टी आसा आणि सर्व सहमतान मंडळ अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष आणि प्रदेश अध्यक्ष त्यांच्यो निवडणुका पार पाडल्यो आणि भारतीय जनता पार्टीचो खूप जुनो कार्यकर्तो, प्रदेशाचो युवा मोर्चा असलेलो कार्यकर्तो, युवा मोर्चाचो अध्यक्ष असलेलो कार्यकर्तो बाब दामू नाईक, ताका प्रदेशाचो अध्यक्ष म्हणून सुनील बन्सलजी आपले नॅशनल सेक्रेटरी त्यांनी जाहीर केला. बाब दामू नाईक यांच्या भारतीय जनता पार्टी, गोवा प्रदेश, गोवा लोक आणि गोवा सरकार हांच्या वतीन हांव ताचें खूप खूप अभिनंदन करता. निश्चितरित्या एक संघटनात्मक कार्यकर्ता असल्या कारणान परत एकदा संघटन मजबूत करपा खातीर ताचें योगदान हे खूप व्हड योगदान आसतलें आणि 27 पार्टीक परत सत्तेर हाडपा खातीर माननीय मोदीजीचें स्वप्न विकसीत भारत, विकसीत गोवा हे पूर्ण करपा खातीर तेजोय मोलाचो वांटो आसतलो. सरकार आणि संघटन हे पॅरलली बरोबर चलपा खातीर हांव बाब दामू नाईक हाच्या बरोबर मेळून पार्टी हांगासर आनीक ग्रो करपा खातीर आणि पार्टी सत्तेन हाडपा खातीर रात आनी दीस वावुरतले आणि पार्टी परत एकदा सत्तेन येतली. मडकय तुमचे अलायन्स पार्टनर थंय सुद्दां तुमी पक्षाचे स्ट्रेंथ वाडोवपाचे खातीर खंयसरूच कोणी कोणाक हाडोवंक ना म्हणून हांवें म्हटलां नुवें आसतलें, बाणावलें आसतलें, वेळी आसतली, मडकय आसतलें. आमी पार्टीचें काम वाडयता. आमी खंयसरूच आमचें अलायन्स तुटला अशें म्हणूंक ना. आमी अलायन्साच्या बरोबर आसा, आमी अलायन्साच्या बरोबर फुडें वतले. पण पार्टीचें काम वाडप, कारण जो पार्टीचें काम करता ते काम आनीक नेटान वाडप हाची गरज आसा. म्हणून हांवें म्हटलां की 40 मतदारसंघांनी आमकां काम वाडोवपाची गरज आसा. त्या 40 मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टीचें काम हे नेटान वाडोवपा खातीर हो रायट टायम आसा. नवीन अध्यक्ष, नवीन जोश, नवीन उत्साह हाच्या बरोबर दामू नाईक आणि 40 मतदारसंघात प्रवास करतो आणि पार्टीचें काम वाडोवचें हे तेच्या खातीर खूप शुभेच्छा. सीएम भायंगेडी प्रोजेक्टा लागून अजूनही मतभेद म्हणटा की तुमचा मंत्री असताना सर बाबुशा मध्ये वाढला पाहिजे. हे भाई भाई पुरण पुढे